cut motion and oppose the demands. पयली सुवातेर फिशरीजाचे उलयतनाच बिकॉज सर गोंयची शीतकोडी ही आमची स्टेपल डायट आसा आनीक म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन 2-3 वर्सां जालीं इफ यू लुक एट द वे फिश हाऊल इज एक नुस्त्याचे इट इज रिड्युसिंग आनीक आम जनतेक आज नुस्त्या प्रोक्योर करपाक जायते त्रास जाता. इट इज अनअफोर्डेबल बिकॉज जे सबसिडीज नुस्तेकारांक गोंय सरकार जे दिता बट स्टील नुस्त्या हे बारीक जनतेक हाडपाक त्रास जाता बिकॉज थोडेशे म्हयने सोडून म्हाका दिसता हे एक क्रोनीक प्रॉब्लेम ओवर द इयर्स फिश इज बियॉन्ड द रीच ऑफ अ कॉमन मॅन. आता नुस्त्याचे एक्सपोर्ट जावं नॉन डोमेस्टीक हॉटेल हेजे हे मेन कारण जेन्ना हे एक्सपोर्ट जाता बिकॉज थोडे वर्सां आदीं तुवें एक स्कीम स्टार्ट केली रेफ्रिजरेटेड फिश वेन्स आनी फिश एट सबसिडायज्ड रेट्स. म्हाका दिसता आज टुडे इट लुक्स लायक इट्स डिसअपियर्ड. थोडेशे लोकेशन आहा ओनली फ्यू लोकेशन्स पूण हे म्हाका दिसता एक वायड स्प्रेड इन द स्टेट ऑफ गोवा हे जावपाक जाय बिकॉज आज fish, Madam Speaker, fisheries contributes to about 2.5% of the GDP of the state and 17.1% of the agricultural GDP of the state. So, Ritor Chuilas, because Madam Speaker, the data compiled by the Marine Products Export Development Authority, data Ritor Chuilas, गोंयचे सी फूडाचे एक्सपोर्ट जे 22-23 63,333 टन्स आशिल्ले ते आज डिप जाला बाय 14% टू 55,167. मॅडम स्पीकर, जे नुस्त्याचे वेरियंट कटल फिश जावं स्क्विड्स माणक्यो हे एक्सपोर्ट जाता गोंयच्या आनीक the price of squids हेय देंवला by about ₹35 आणि जे युरोपियन कंट्रीजान जे हे वयता ट्रेडिशनली जे मेजर बायर आहा इम्पोर्ट करपाचे जायते बंद केलेले आसा कित्याक बिकॉज बांगडे जावं हे सगळे डिमांड आसताले इन मलेशिया इन थायलंड पूण हुंय ना हुंय म्हाका दिसता यू लुक एट द लास्ट 2 years फिगर्स द कॅच इज पुअर. And this has hampered the export in a big way. Madam Speaker, even je going to fish exports, so that was going to certain parts of the US due to the 26% je reciprocal tariff ashil te घालून आज impose करून तिंगाय fish export उणे जाता. तर ये seafood export units today are complaining that they are below capacity. मॅडम स्पीकर हे डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड्स म्हाका दिसता सगळे उलयले खास करून जे LED बुल ट्रॉलिंग आनी जेन्ना हायकोर्टान ऑर्डर जाता तेन्ना तुजो डिपार्टमेंट जागो जाला. आतां आय फेल टू अंडरस्टँड की हाऊ मेनी जेटीज डू यू हॅव इन द स्टेट ऑफ गोवा. थिंगा जोरी तर तुवें स्टाफ घातलो डेली बेसीस सदांच बोट वयताय ते पोतून येतले यू वील डेफिनेटली गेट तूं ड्रोन बी घालो भोंवता ड्रोन बीन घालपाक गरज ना. म्हाका तरी दिसता की ज्या डोक्याचेर जरी तुगेले सारकें ऑफिस आहा सारकें चॅक केला तुगे मनीस जरी तर सारकें आसल्यार ऑटोमॅटिकली कळटा तुका ते हुंय जनरेटर दुसरे बोटी घातले. व्हेरी सिंपल सोल्युशन. तर म्हाका दिसता की जेन्ना हायकोर्टान सांगलें की एक डायरेक्शन दिलें डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज गोवा कोस्टल पुलीस आनीक इंडियन कोस्ट गार्डान एकठांय घेवन तुवें एक डिसिजन घेवपाक जाय म्हणून पूण हुंय ना हुंय म्हाका दिसता तुजें डिपार्टमेंट फेल जाल्लें आसा. LED फिशिंग बुल ट्रॉलिंग आनी हे पेर ट्रॉलिंग हे तिनी वस्तू आज मॅडम स्पीकर डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज टुडे हॅज फेल्ड with these enforcement mechanisms along the state's coastline. The budget provision जे पटुगे आले 84 crore last year, this year it has dropped to 72 crores. आता माननीय मंत्री आमकां सांगचे की जे प्रपोजल मुखेलमंत्री फिशरमॅन इन्शुरन्स स्कीम ही जी
अनाउन्स केली हितून कितले बेनिफिशरीज आसा इन दिस स्कीम करंटली टोटल रिइम्बर्समेंट कितले तुवें केले अंडर दिस स्कीम ते तुवें आमकां सांगचें. लास्ट बजेटान मॅडम स्पीकर प्रॉमिस केल्ले एक इको फ्रेंडली मुवेबल फिश किओस्क आनीक ह्या स्किमीक पासून कितले फिश किओस्क आज तुवें प्रोवायड केले कितले लोकेशन ते आमकां तुवें सांगचें. मॅडम स्पीकर म्हाका दिसता आय चार्ज दॅट द गव्हर्मेंट टुडे ह्या एरियान तुमी फेल जाले. पयलीं स्वातेर जे बॅन एंड प्रोबिशन जेनसेट डिझल जनरेटर्स मेकनायज्ड फिशिंग बोट्स 8 मेक कोर्टा ऑर्डर येल मुट्री आज हुई ना हुई कितें तुमी प्रयत्न करता. पूण म्हाका तरी दिसता की you look at places like Japan, you look at in the US, each phenomena, bull trawling, LED light fishing, so many years back, ही technology use केली. आणि मागीर सगळे नुस्त्या सारखे डिप्लीट झाले. सारखे it was a different era that time. But today they are using different mechanism. पण गोवा स्टेट म्हाका दिसता चलता ते भाशेन fish mining दिसता ते भाशेन चलता. So what control would you bring in? हे fish mining जावपाक शिरीपणा. आणि आमकां तरी दिसता मॅडम स्पीकर की जे अमेंडमेंट तुवें हाडपाक जाय इन द गोवा डमन एंड ड्यू मरीन फिशिंग आणि रेग्युलेशन ऍक्ट ऑफ 1980 हितून यू नीड टू ब्रिंग अमेंडमेंट्स. इट इज क्रुशल की स्ट्रिक्ट पेनल्टी फॉर दोज हू आर कॉट वायलेटिंग. आता हे अमेंडमेंट तूं हाडटलो काय कितें कित्याक सद्या तुगे पेनल्टी जी 5,000 रुपया आहा ती म्हाका दिसता तुवें 1 लाख वाडोवपाक जाय. दुसरी जे नॉन रेजिस्टर्ड फिशिंग वेसल ऑर वेसल फ्रॉम अदर स्टेट एका एक 10 लाख तरी तुवें फायन घालपाक जाय. तुका पावर आसपाक जाय टू सीज द बोट. फिशरीज डिपार्टमेंट आज जरी तर चलया तुगेले दे हॅव फेल्ड टू कोऑर्डिनेशन मॅडम स्पीकर विथ कोस्टल गार्ड आणि गोवा कोस्टल पुलीस फोर्स हेंचे कोऑर्डिनेशन जायना हे एनफोर्स बॅन करपाक. गोवा कोस्टल पुलीस फोर्स बेसिकली जेन्ना तुगेले 6 जेटीज आहाय त्या जाग्यार आता जेन्ना हायकोर्ट एज बॅन हांवें सांगिल्ले ते भाशेन तुगेले मनीस आसपाक ते सगळे तुगे मनीस फिक्स जाताय. ते मनीस जे इन्स्पेक्शना वयताय सगळे फिक्स जाताय. सो ते main reason is why don't you have a small office and all these jetties, major jetties in the state of Goa. It's because of Madam Speaker, je regular inspection जावपाक जाय of the jetties, provide the details. कितले पुसा तुवें जेटीचेर तुगेले इन्स्पेक्शन जाला, कितल्यो लायसन्स तुवें कॅन्सील केले आनी कितले वेसल कॉन्फिस्केट केले. इन डेटा तुवें व्हेरी फ्यू. आज म्हाका दिसपाक जाय की मॅडम स्पीकर ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां सांगपाक जाय की कसलोच डेडिकेटेड मोबायल नंबर आसा, ईमेल आहा with regards to the public can call for this illegal fishing. Is there a helpline? J9 interceptor boat आशिल्ले to the state of Goa that Ministry of Home Affairs an दिल्ले. कितले आज ऑपरेशनल आहे? How many are operational? If you look at the record, there were 9 totally given in the past. पण कितले आज ऑपरेशनल आहे? म्हाका दिसता तुम्ही एक प्रपोजल घातलेले आहा 3 इंटरसेप्टर बोट्साचे. हे केन्ना येतले? आणि मॅडम स्पीकर ऑनरेबल मिनिस्टर शुड इन्फॉर्म दिस हाऊस की जे पेट्रोल वेसल्स आहे कितले चेक ते कोते करंटली रॅन्डम कोस्टल पुलिसाकडे हे प्रॅक्टिकली हे बोटी इंटरसेप्ट करपाक जायना. They cannot. Small craft boats they are operating with. They are unable to go beyond 100 nautical miles. So तुझो प्लॅन कितें? आज म्हाका दिसता जे मालपी बोटीचे इलिगल बोट जे पड गोंया येता. Now you have तुवें एक डिसिजन सांगपाक जाय हाऊसाक सांगपाक. Are they permitted? Are they not permitted within certain nautical miles? Continuously हे एंटर जाता आमच्या टेरिटोरियल वॉटर्सान आणि हाय स्पीड इंजिन आणि स्कूप्स हे सगळे बुल ट्रॉलिंग मॅटर्स तुवें जाग्यार घातलो पूण हे तुवें ह्या हाऊसाक आश्वासन दिवपाक जाय. कित्याक 3 वर्सां जाली आमी हेच मागताय. स्पीकर सर, मॅडम स्पीकर, इट इज एन अटर शेम
today that even local fishermen, they have caught these illegal boats, but the department is sleeping. We want a firm assurance from the Honorable Minister. What is your stand on this other boats coming into the state of Goa? Because the fishermen are complaining, Raponkar are complaining. We demand कि आज तुका खबर आहा ट्रॉलर ओनर पडे आहाय थोडेशे तेंकडे 14-18 पासून बोट आहे. आतां हे 18 बोट कितको जाल्यो? Kitko one owner, do you know that some owners have about 18 to 20 trawler vessels? Is this permitted under the norms? If it's permitted, it's not a problem. Is it permitted? जे प्रधान मंत्री संपदा योजना या योजने अंडर म्हाका दिसता you should currently issue a ban on deep sea trawler हे license दिवपाक. Madam Speaker, आमचे coastal waters today are facing exploitation, खास करून from fish stocks, if you look. Anik introduction or expansion of हे deep sea trawling जरी तर तू वाढवत रावलो जाल्यार हुंय ना हुंय म्हाका दिसता ह्या कोणाकडेन एक बोट आहे 2 बोट आहे ओके 14-18 इतल्यो बोट घेवन it is become like a big monopoly. Anik Madam Speaker, it will collapse the marine biodiversity. आज जे नॉन फिशरमॅन आहे ते एम्परर झाले फिशिंग कम्युनिटीचे आणि फिशरमॅन आहे ते पण तिगाच आहे. मॅडम स्पीकर, आता जे मायक्रो लेवल इश्यू इन द फिशिंग कम्युनिटी जावं हॅरसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिसरप्शन हे ट्रेडिशनल रापोणकार आहे जावं कंपाल बीचीचे सिंकेरी जायते लोकेशन आमचो बाप किस्तोद म्हाका दिसता वास्कोचो जायतो तो उलयता अबाउट so many things that is happening against this traditional fishermen. आज cano parking spaces. म्हाका दिसता tourism minister is also here that the 24 registered boats of 40 HP motors operating during monsoon season, is it disrupting the pattern of the fish breeding? Is something that I believe that since there's a ban, but is 40 HP could have an effect. Madam Speaker, post COVID तुगेले जी सबसिडी आसली ती 50,000 तू पयली 50,000 दितालो ह्या कॅनो आनी तुवें 30,000 केली ते तूं कित्याक तेंका वाडयना 20,000 जे कोविडा होवन तूं 50,000 दितालो. आज म्हाका दिसता मॅडम स्पीकर जी फ्यूल सबसिडी ही 50 ते 70,000 तुवें वाडपाक तेंगेलोय डिमांड आहा. आज एक Madam Speaker, I would like to highlight that there is a lack of consultation and participatory in the decision making. Now, what is this decision making? एक violation जाता of international and national legal framework. हे हांव जेन्ना म्हणटा, सरकार is ignoring and the department is ignoring the voluntary guidelines on small scale fisheries. एक guideline असता. आनीक India's own marine fishery policy. You all are not working as per this. Anik ज्या पद्धतीन आज म्हाका दिसता these norms have to be followed. Kindly ask your department to look into this. Madam Speaker, आज basic amenities सगळे उलय क्रूज बाब उलयलो जायते उलयले बेतला दुसरे सगळे जेटीकडे गेल्यार वास्को आज दाजी बाब इतली वर्सां जाली तेजेर कॉलिंग अटेन्शन गायले रोखडे जातले म्हणून सांगले 2-3 वर्सां जाली अजून ती जेटी जायना. टॉयलेट सारखे नाही, रेस्ट रूम सारखे ना, फायर सेफ्टी सारखे ना. दुसरे जे दुयेंस जावन थोडे मेल्ले धोक्यार ते चेक कर कोण मोठ्या मनशा मान तिंगा दोन उडयल्ले म्हणून रिकॉर्ड चेक कर ते देंवपाक उमके दाखयल्ले मनशा मान पासून थिंग धोयल्या हे इतले सारखे माफिया आहे तो खबर आहा ते. सो म्हाका दिसता हेजेर फिशरीजाचे उलयतना खूब improvement हाडपाची गरज आसा. I hope you get these reforms. आता Madam Speaker, I speak on animal husbandry and veterinary services. जे budget estimate आशिल्ले for 25-26 was 138 crores and revised estimate was 124. Actual तुझे जे expenditure जाल्ले ते 112 कोटी रुपया in 23-24. आता if you look, Madam Speaker, ये department पढ़या, this commands one of the largest outlay. If you look in terms of agriculture and allied sectors, this is one of the largest. But
ग्रासरूटाचेर इम्पॅक्ट तेजो तितलो रिफ्लेक्ट जायना ग्रासरूटाचेर. आतां एनिमल हजबंड्री कित्याक क्रिटिकल? It is critical not only for nutritional self-reliance in milk, meat and eggs, but also एक लोकांगेलो फ्युचर सेक्युअर जावपाक जे स्मॉल आनी मार्जिनल शेतकार भाव आहाय, बायलां, शेड्यूल्ड ट्रायब आहाय, लँडलेस रुरल फॅमिलीज आहाय. पूण गोंयांत जरी तर चयल्यार ही एक्टिविटी डिक्लायन जायत आसा इन दीस ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन, इन्क्लुडींग cattle rearing, dairy farming, backyard poultry हे सगळे चयल्यार ग्राफ देंवता. मॅडम स्पीकर, डेरी सेक्टरान पासून जरी तर सुभाष शिरोडकरा वेळार आमी उलयतले, पूण जरी तर चयल्यार प्रायसींग कन्सर्न्स आनी एक ऑपरेशनल वीकनेस हे सिस्टमान दिसता. कॅटल ब्रीड्स लायक रेड कंडरी, डंगी आनी एक they was once suited to certain local conditions. आज जरी तर चयल्यार they have not been conserved or you are not promoting this particular breed adequately. Sarkaran also he has failed to ensure today, Madam Speaker, on the tracking of the imported livestock that comes in the state, frozen semen strains for genetic improvement. There is no control in the state of Goa. What data does your department have? आता वेटनरी इन्फ्रास्ट्रक्चर अख्खे गोंयभर आहा, पूण इफ यू लुक दिस इन्फ्रास्ट्रक्चर इज ओनली ऑन पेपर, फक्त पेपराचेर. हे वेटनरी हॉस्पिटल्स दे आर अंडर स्टाफ्ड, हेंगेले दे आर इक्विपमेंटू सारखे ना, दे आर नॉट फंक्शनिंग, नो फंक्शनिंग कोल्ड चेन्स ऑर एनी टेस्टिंग लॅबोरेटरीज. मोबायल वेटनरी क्लिनिक्स जे पळय आसता फकत प्रेस रिलीजान दिसता ऑन द ग्राउंड. जे प्रिव्हेंटिव्ह वॅक्सिनेशन जावपाक जाय, दे आर नॉट इवन इम्प्लिमेंटेड. वॉट इज युअर इम्प्लिमेंटेशन रेट? मॅडम स्पीकर, जरी तर डेरी सेक्टर चयल्यार दीस वॉज रोबोस्ट ट्रू गोवा डेरी, पूण आज म्हाका दिसता आमी स्टोरीज धाकल्या आसतना एक समय की बात थी, वन्स अपॉन अ टायम. स्पीकर सर, स्वयंपूर्ण गोंय आज अमूल पूर्ण गोंय जाता. हांव कित्याक म्हणटा? कित्याक गोंयचें जें प्रोडक्शन आहा 1.2 लिटर्स टू 1.5 लिटर्स पर डे दुधाचें, आनीक डिमांड कितलो आहा 4 लिटर पर डे. लोकल प्रोडक्शन पट जाता गोंयांत इज ओन्ली 44% ऑफ द करंट डिमांड. मॅडम स्पीकर, आनीक म्हाका दिसता कितलें तुका इम्प्रूवमेंट तुवें करपाक तुवें करूं जाय हें म्हाका दिसता ह्या फिगरांतल्यान कळटा. आतां गोंय हे डिपेंड जाता नेबरींग स्टेटांतल्यान फॉर मिल्क, आनीक तुज्या स्किमीन सबसिडी बी जे पड मेळटा इज ऑलवेज डिलेड. जे ब्युरोक्रेटीक डिले हांव म्हणपाक शकता, जी AHVS स्कीम अप्रुवल दिवपाक, हे अप्रुवल दिवपाक पासून डिले. अवेरनेस SC ST मध्ये, ट्रायबल पॉप्युलेशनामध्ये म्हाका दिसता द डिपार्टमेंट हॅज फेल्ड. वेटनरी ऑफिसर पळय आहाय हे अंडर स्टाफ्ड आहाय, असिस्टंट पळय आहाय हे अंडर स्टाफ्ड आहाय. कामधेनू स्कीम जायते तुका प्रेस करताले, पण म्हाका दिसता ऑडिट आनीक मिडिया रिपोर्ट्स हॅव फ्लॅग्ड फेक क्लेम्स अँड पुअर मॉनिटरिंग. व्हेरी क्लियर. प्रेमानंद शेटान सांगला इट नीड्स लॉट्स ऑफ चेंजेस. आज मॅडम स्पीकर, मोबायल वेटनरी युनिट्स जे पट गोंयांत आसा तितून सारखे तांकां फ्यूल घालपाक पासून सारकी सुविधा ना, स्टाफ ना, व्हेकल मेंटेनन्स जायना. आतां 112 कोटी रुपया 3.5 वर्सान ऑन 8 डेरी प्रमोशन स्कीम्स. मिल्क प्रोडक्शन जे पट तुगे आसा हे स्टॅग्नंट उरता, तितल्याकूच उरता. मॅडम स्पीकर, for several years today, if you look at the milk production, it is 60,000 to 63,000 liters per day. Anik, Honorable Minister, Shetkar are demanding ki milk procurement price at 35 to 38 to match their production cost. But hui na hui, Shetkaracher अन्याय जाता. आज
मिनिस्टर ऑफ एनिमल हजबंड्री आणि वेटनरी सर्विसेस तुवें एक 21st लायफस्टॉक सेन्सस तुवें लॉन्च केली आनीक तितून टू एनहान्स द एनिमल हजबंड्री म्हणून सांगला खास करून टुडे Madam Speaker, over 56,000 stray dogs in Goa, as per your census, were enumerated, which means 56,000 stray dogs roam on Goa streets today in the state of Goa. आता हे सुण्याचे मेनन्स कंट्रोल करपाक खूब कठीण, but if you look the way the government has failed, Madam Speaker, in 2022. डॉग बाईट पण रिपोर्ट केले 8,000 आहले आणि 2023 11,900 झाले आणि 2024 एंडाक 17,300 झाले. So Madam Speaker, this dog bites is doubled in 2 years. So what has the department and where it has failed? Forget controlling, it has doubled. Madam Speaker, budgetary announcement done, Mukhyamantri construction of Goa College of Veterinary Service, anik animal husbandry at Kurti Ponda, Sangle, this is a welcome step. This is the need of the hour. Pun establishment of Goa Poultry Board and a modern poultry farm has been also proposed in the budget. So I hope this turns into reality. What is the progress on this after the announcement? Announcement gela 4-5 mahine zale. Where has it moved? What is the current status? Mantri namka सांगपाक जाय. Madam Speaker, for our state, which is dependent on imports, investment in animal husbandry essential. खूब गरजेचे. We need to modernize our veterinary services. Otherwise, always तुगेले department पडे हा ते underperform करतले. या कदंबा हायवे चेर गोरवां थिंगा साइडी हेजे डेली दिसताय. इतले लोक जायता लोक मोताय. ते मातशे थिंग सारखे धाड कदंबा प्लेटोचेर ती हायवेचेर साइडी बसोन आसताय. हे आमकां जायत लोकांन फोन मान सांगले. आता तुगेले हे डिपार्टमेंट चोयल्यार आय डिमांड की आनी हे आमी बारीकशे स्टडी करून येयले मातशें हे तुगेले ऑफिसराक तुवें सांगचें हे पॉयंट लक्ष घालचें मो. यू लॉन्च अ ब्रीड कन्जर्वेशन आनी एक प्रमोशन स्कीम फॉर नेटिव्ह कॅटल, बफलो आनी पोल्ट्री ब्रीड्स. ही ब्रीड कन्जर्वेशन आनी प्रमोशन स्कीम. दुसरे मॅडम स्पीकर जे सगळी पण वेटनरी हॉस्पिटल आहे इक्विप देम विथ डायग्नोस्टिक लॅब्स आणि अल्ट्रासाउंड फॅसिलिटीज. दिस इज द नीड ऑफ द आवर. मॅडम स्पीकर एक खूप गरजेचे की तू यू रिक्रूट एड्युकेट वेटनरी ऑफिसर्स, सपोर्ट स्टाफ आणि एन्श्योर राउंड द क्लॉक इमर्जन्सी केअर. हे तुझ्या डिपार्टमेंटान ना. एक 24/7 एनिमल हेल्थ हेल्पलाइन हा काय कितें 24/7 हेल्पलाइन हा ना. ऑपरेशनलाइज इट, लिंक इट विथ दी मोबाईल वेटनरी एंड वेन डिप्लॉयमेंट तेंका ते लिंकेज करून दी. मॅडम स्पीकर खूप गरजेचे की यू डिजिटायज द लायफ स्टॉक पॉप्युलेशन ट्रॅकिंग. हे डिजिटायज जावपाक जाय. सगळे AI बी आहे. आम्ही मालगुडी डेज आहे. मालगुडी डेज पळय खबर आहा तुका टाणा जाता ते भाशेन हांवें दिसता हे डिपार्टमेंटाचे उलयल्यार. आज म्हाका दिसता मॅडम स्पीकर की जे इन्सेंटिवायज जावपाक जाय. एक ऑर्गेनिक आनी नॅचरल एनिमल हजबंड्री हे थ्रू अ सर्टिफाईड लोकल लेबल खूप गरजेचे. आय डिमांड प्रमोट कम्युनिटी बेस्ड बँक्स स्पेशली बिफोर monsoons. Madam Speaker, you need to monitor the department and I demand regulate the quality of feed, mineral mixtures, veterinary medicines. ये जे गोयांत चल्ला ते who is monitoring it, who is regulating it? Is there an agency? Is your department looking into? जे entrepreneurship आहे तेंका ये milking machines, cold storage, training ये डिपार्टमेंटान तुवें दिवपाक जाय. प्रोविजन तुवें करपाक जाय. एक Goa Milk Mission, Goa Milk Mission, introduce it. We are shortfall to increase the local milk procurement. हे जावपाक जाय. Madam Speaker, एक extended accident आणि life insurance scheme. ये to livestock owners, particularly the cattle related losses.
हे इन्शुरन्स स्कीम आहा काय कितें तुज्या डिपार्टमेंटान? Madam Speaker, while I speak on this particular demand, at the end, as I wind up, I think we also need, the department needs to table a livestock white paper on the table of the house. What is the status? Every 3 years, हे म्हाका दिसता खूब गुरजे घाल, 3 वर्सां जाली आमकां. हे white paper तुवें table करपाक जाय. As I conclude on animal husbandry for a state, Madam Speaker, on food imports and facing rural distress, म्हाका दिसता investment in our animal husbandry is not optional, but it is essential. करपाची गरज आसा. Option आनी तुका कांयच ना. If it is the need of the hour for our veterinary services to be modernized, schemes to be streamlined, and the dignity of our livestock farmers to be restored. If not, म्हाका दिसता this department of yours will continue to underperform. So कितें तुक provision आहा ज्या पद्धतीन तूं करपा शकता, जे आमी डिमांड केला ते तुवें आमकां सांगचें. Madam Speaker, speaking on factory and boilers, आतां हेजेर हांव जायतो उलयला 2-3 वर्सां. आनीक हे बजेट एस्टिमेट पड आहा सद्याचे 25-26 ह्या वर्साक 21 कोटी 11 लाख. हे तुगेले 17 कोटी 40 लाख आशिल्ले 23-24. हे वाडला. बट हे फिगर जोरी तर चोयल्यार, मॅडम स्पीकर, the figures may appear modest, but हे डिपार्टमेंट जो एक क्रिटिकल रोल कितें ह्या डिपार्टमेंटाचो. रेग्युलेशन आनी मॉनिटरिंग, इंडस्ट्री सेफ्टीची, खास करून गोंयचे ग्रोईंग नेटवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल इस्टेट्स आनी फॅक्टरीज. आतां गोंयच्यो इंडस्ट्रीज नो डाउट इन द लास्ट 3 decades हे वाडला. बट जे सेफ्टी स्टँडर्ड पळय हा, एन्फोर्समेंट मेकॅनिझम पळय हा, they have not kept in pace. They are still 30-40 years lacking. हांव कित्याक म्हणटा मॅडम स्पीकर, जे लेबर युनियन पळय हाय, लोकल कम्युनिटीज पळय हाय, they continue to raise their concern. हे लेबर क्लास पड युनियन आहे ते कितें म्हणटाय की अनसेफ वर्किंग कंडिशन्स इन द फॅक्टरी. कुंकोळचें उदाहरण, थिंगा लायक स्लेव्स लेबरर्स आर गिवन. They are given to consume, they are forcefully possibly given drugs to consume with the conditions there. Anik exposures are to hazardous chemicals. This is your role to make sure they are not exposed. हिंगा या डिपार्टमेंटान मॅडम स्पीकर एक पिरियोडिक इन्स्पेक्शन जे पड जावपाक जाय ते सारखे पिरियोडिक इन्स्पेक्शन जायना. एक फंक्शनल ग्रेवियन्स अड्रेसल मेकॅनिझम हे तुज्या डिपार्टमेंटान ना. जे स्मॉल आणि मीडियम फॅक्टरी ज्या पद्धतीन आज फंक्शन जावपाक जाय, इंटरनल पिरियोडिक सेफ्टी ऑडिट जावपाक जाय, हे तुज्या डिपार्टमेंट करिना. Boilers and pressure vessels are not uniformly certified, inspected. How regular do you do it? Madam Speaker, जे एक mobile laboratory facility, mobile for on-site testing of emissions and chemicals, ये chemical residue आणि जे emissions जातात, ये तुझ्या डिपार्टमेंटान ना. Industrial accident, Madam Speaker, जायत जाताय गोंयान, जायते go underreported or are addressed without एक deeper systematic reform. जेन्ना कितें blast जाता, तुगे factory and boiler staff मुखायल्या वयता या हाटल्यान भायर सरता. I'll give you an example. Because these are serious issues, we cannot play with the lives of the people. आज एक तुझ्या डिपार्टमेंटाक एक प्राउड ट्रेडिशन आशिल्लें जायत वर्सां आदीं. गोंय was few states that had established important institution. एक अवेअरनेस क्रिएट करपाक इंडस्ट्रियल सेफ्टी म्युझियम म्हणून आशिल्लो. टुडे इट इज निग्लेक्टेड. आतां हेजो रोल कितें आशिल्लो, एक इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑक्युपेशनल हेल्थ सेफ्टी आनी एनवायरमेंट आल्तीन आशिल्लें. मॅडम स्पीकर, हें पब्लीक व्ह्यूया मुखार ना. जे नीड बेस्ड डिप्लोमा कोर्सेस जे जावपाक जाय, इन्क्लुडींग PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल पोल्युशन कंट्रोल टेक्नॉलॉजी, म्हाका दिसता हे पोतून हाडपाची गरज आसा. यू नीड टू रिवाइव इट. आय डिमांड. आतां इफ यू लुक एट द एक्सिडेंट्स इन दीस डिपार्टमेंट, मॅडम स्पीकर,
एप्रिल 2024 मिनेझीस कम कोर्लिम हिंगा एक एक्सिडेंट जालो. मे 24 बिचोलीम फर्नेस एक्सप्लोजन गोवा स्टील्स आणि कायराव रोलिंग मिल्स हिंगा एक एक्सिडेंट जालो. मे 24 ग्लोबल इस्पात फेटल एक्सिडेंट जालो कुंकोळे. आनीक 5 मिनिटां घालता मॅडम स्पीकर जे हे ग्लोबल इस्पात पडा हेंगेली रिकॉर्ड आहा हे तुका खबर आहा 100 ते 60 इन्सिडेंट जाले इन द लास्ट 3-4 years. What have you done to make sure that this particular industry does blast जावपा ना म्हणून. आता तेमी थिंगा एक्सपान्शन करपाक एक ग्रेट वॉल ऑफ चायना बांधल्या ते आमी बंद केल्याच. बट थिंगा इन्सिडेंट कित्याक जाता सिप्ला युनिट जुलय 24 वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटान थिंगा इन्सिडेंट जालो. मार्च 25 बेतूल नाकेरी एक ब्लास्ट जालो. पद्मश्री कोणागे थिंग ब्लास्ट जालो. मागीर तो प्रयत्न जालो ते धांपपाक पण एल्टन बाबान ते गोट दोले आनी ते एक्सपोज केले. तर हुंय ना हुंय म्हाका दिसता द मिनिस्टर शूड टेक नोट की जे पण सगळे एक्सिडेंट इन्सिडेंट जाला इट इज बिकॉज ऑफ इरेग्युलर सेफ्टी ऑडिट्स इन दीज फॅक्टरीज. Madam Speaker, I have consistently raised concerns in last 3 years. जे अमोनिया गॅस ट्रेजेडी ही मुखार जावपा ना म्हणून पण जरी तर चोयल्यार द वे टू ए इंडस्ट्रियल इस्टेटान हो इन्सिडंट जालो इट इज अ डायरेक्ट प्रूफ दॅट इट इज इरिस्पॉन्सिबिलिटी. हू वॉज डुईंग दीस? वॉट हॅव यू फायंड? वॉट एक्शन हॅव यू टेकन अगेन्स्ट दीज इंडस्ट्रीज? तुवें हांकां सांगचें. Madam Speaker, I want to highlight to the House that critical issues of these factory and boilers are number 1. Police was the tukaro staff sarkona shortage, insufficient inspectors, insufficient technical officers in relation to the number of industrial units. Anda Verna, Kundai, Pilen, Tue industrial estate, sogli shortage asa. Inspection bottlenecks. Ye online application system asta physical inspection part ho jata it gets delayed. Why are these inspections delayed? Jenna online submission zala there is a quite a bit number of delay. Anik zaite unit they operate much more than the extended period without valid certification. Illegally your industries are moving. Anik boiler safety che jori to ulelar Madam Speaker. Many small industrial units operate without proper pressure equipment documentation. All these boiler factories, have they got documentation? Can you say today? Are they being certified? Madam Speaker, जे industrial accidents आणि worker safety चोयल्यार डिपार्टमेंटाचो रोल असता की they have to be reactive. एक post accident rather than enforcing preventive measures. म्हणजे accidents जास्त होणेच तुंगेलो रोल फॅक्टरी एंड बॉयलर मुनीस हाय मुकोटा एक्सिडेंट जाल्यार पेपराचे येते तेजा हुणे कितले ड्रिल केले कित केले कित्याक तू ते पेपराचे गायना वाय डोंट यू मेक इट पब्लिक. मॅडम स्पीकर जे अवेअरनेस ऑन सेफ्टी रिमेन्स लो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तुगेले आर बेअर मिनिमम. आता तुगे वेकन्सी पोझिशन चोयल्यार टोटल सँक्शन स्ट्रेंथ तुका आहा 61 एक्झिस्टिंग स्ट्रेंथ तुगेली आहा 43 सो तुका वेकंट पोस्ट आहा 18 सुमार तेन्ना कित्याक फील करिना. मॅडम स्पीकर हे डिपार्टमेंट म्हाका दिसता इज अंडरस्टाफ. आज गोंयांत 1300 रजिस्टर्ड फॅक्टरीज आसा 300+ रजिस्टर्ड बॉयलर्स आसा बट द डिपार्टमेंट यू आर मुव्हिंग विथ 5 टेक्निकल इन्स्पेक्टर्स इफ आय एम नॉट रॉंग यू कॅन करेक्ट मी. सो विथ दिस स्ट्रेंथ युअर डिपार्टमेंट इज बेसिकली अंडरस्टाफ्ड. I expect the Honorable Minister ki hejer tugele solution ki de. Anik when I put and it is our right to demand, I demand ki ji industrial safety museum ashilli titu restore kor ek public education facility tingar. Je mobile industry safety laboratory on site inspection जावपाक जाय. Air, water, noise, chemical safety हे सगळे जावपाक जाय. सेफ्टी ऑडिट मॅन्डेटरी कोर जे फॅक्टरीक 20 पासो एम्प्लॉई आहे. व्हॉट इज करंटली इज युअर सेफ्टी ऑडिट फॉर हाऊ मेनी एम्प्लॉईज? 20+ एम्प्लॉई आल्यार तेंची मॅन्डेटरी सेफ्टी मॅन्डेटरी कोर. मॅडम स्पीकर एक म्हाका दिसता एक एन्युअल फॅक्टरी सेफ्टी कंप्लायन्स रिपोर्ट
जे तालुका वायज आणि इंडस्ट्री टायप हे तुवें पब्लीक भायर घालपाक जाय. पब्लिश इट इन ऑन युअर वेबसायट इफ यू हॅव अ वेबसायट. मॅडम स्पीकर, जे रिक्रुटेड ट्रेन सेफ्टी इन्स्पेक्टर आहे, इंडस्ट्रियलिस्ट हायजिनिस्ट आहे, हे सगळे वेकन्सी तुवें फिल करपाची गरज आसा. आज डू यू हॅव अ विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन सेल फॉर वर्कर्स, जे पॉट तुका फोन मान सांगतले अमके अमके फॅक्टरी जाता तेका कसली प्रोटेक्शन सेल तुकडे आहा. वाय विल दे कम फॉरवर्ड? इफ यू नो दॅट देर इज अ पॉलिसी, इफ देर इज एन इन्सेंटिव्ह, दे विल कॉल यू की हे अमके अमके इंडस्ट्री अमके अमके चल्ला म्हणून. सो हे खूप गरजेचे की यू इंट्रोड्यूस एक विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन सेल. ते भिताय तेम जरी तर फोन मान सांगले आणि तांकां दिसलें की कितें इन्सेंटिव्ह मेळटले, दे विल टेल यू. बट जरी तर ते ना जाल्यार ते भिताय. The conditions are unsafe. So many people, you know, the conditions today in the factories are unsafe. आणि म्हाका दिसता की हे फॅक्टरीचे जे परमीट आहा with compliance on effluent discharge, hazardous waste, worker safety standard, हे सगळे ती लिंक करपाक जाय. तूं इंडस्ट्री मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर, मुखेलमंत्री एक मीटिंग घे, चाय पे चर्चा करे. खूप खूप गरजेचे. देर इज नो, you all have to have some sort of mechanism. तू म्हणटा आपणागे हितून न्हू, इंडस्ट्री म्हणटात आपणागे डिपार्टमेंट न्हू, एनवायरमेंट मिनिस्टर आनी कितें म्हणटा. सो इफ यू सी देर इज नो कोऑर्डिनेशन. क्वार्टरली इन्स्पेक्शन, लेबर, पोल्युशन कंट्रोल आणि हेल्थ डिपार्टमेंटाक जावपाक जाय. आनी तुवें आमकां सांगचें जे पळय बॉयलर टेस्ट सर्टिफिकेशन हेजे सेंटर जावं वेर्ना ओ कुंडय फॉर ईज ऑफ इंडस्ट्री हे जावपाक जाय. हे ना आज. This is not there. You need to establish this as a safety basic protocol. निमाणे मॅडम स्पीकर, म्हाका दिसता की compensation आणि insurance mechanisms for all workers including contract आणि migrant labor हे जावपाक जाय. एक white paper on your annual safety audit has to be placed. त्या म्हणून तुका 3 वर्सांनी दिमू. हे वर्सा वरोस तुवें टेबल करपाक जाय. म्हाका दिसता एज आय कन्क्लूड मॅडम स्पीकर, factory and boiler sector needs both rigorous enforcement and a culture of prevention. Workers' lives today and livelihoods cannot be collateral in the race for industrial growth. Thank you, Madam. तुम्ही पळयतात GNH.